सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो युकार आयच्या मिसाच्या बलिदानान आयच्या मिसाची मांडावळ करता सेंट गाब्रिएल समुदाय जी आमची बाबा भयणां वॉटर टँक हांगासर रावतलीं. सगळ्या ह्या हांगा रावतल्या आमच्या बाबा भयणांक आनी तांच्या कुटुंबाक देवाचो आशिर्वाद पडो म्हूण तांचे खातीर मागुया आमचे फिरगोजी खातीर. आमी 400 वर्सां समारोंभूंक वेताव तेन्ना सगळे आमकां फिरगोजकारांक अदीक देवान बरोवंक कृपेन आनी आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां हें करपा मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर अदीक आनी अदीक फावो ते आमकां सवलत्यो मेळूंक सरकारान बरे तरेन निर्णय घेवंक आनी आमच्या सगळ्या गोंयकारांक बरे तरेन राखूंक आनी सांबाळूंक. ह्या दिसांनी पावस पडटा आमच्या शेतकारांचो उगडास करुया. आपलें शेत रोयतना अदीक तांकां बरे तरेन आपली ही शेताचो वावर करूंक तांकां आदार मेळूंक तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणो, आयज सादे कालाचो 12वो आयतार. आमचें जिवीत सुखाचें पाळणें न्हय, पूण आमच्या मुखार जायते कोश्ट, त्रास, आगोडाय आनी पिडा आसता आनी हे सगल्यांक फुडो करूंक जावन आसा एक आव्हान. तेच बरोबर असले परिस्थितींनी शांत रावंक आमकां सोंपें जायना. आयच्या सेवेधर्माचो विशय वचात जिविताच्या कोश्टा वाडवले मदें शांत रावात. आमकां जिविताच्या कोश्ट वादोला मदें शांत रावंक आपयता. अशें जावंक जेजूच आमकां कृपा आनी बोल दी म्हूण हे मिसाचे भेटेन खतखतन मागुया. आनी बाबा भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितान वादळ मोड येता, आमच्या जिवितान कोश्ट येता, जायते फावटी आमकां सुखाची लारां दिसती पडनात तेन्ना आमी सगळीं तळपळटाव, आमी सगळीं बाबा भयणीं उत्सांबोड जाताव, आमी देवाक शेणटाव. देव घोडे आपल्या विचित्र मांडावळींनी आमकां सगळें बरेंपण दिता, पूण आमच्याच कोरण्या उद्देशी आमकां वायट येता. ह्या वेळार आमच्या सगळ्या वायट कोरण्याचो उगडास करुया. ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाक आर्गां दितना आमकां सुरवातेकूच बोगोस म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान सारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Christ
देवा उत्सर्गी महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा आम्ही तुका वागता सोम्या जेसू Krista Eklas puta Deva Deva Cheshire Tu संसाराचे पाप काढाय आमची घातूत को तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणी ऐकून घे आपल्या सांगा महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा कस्तुरीसो ekosupor महिमा देवा उत्सर्गी महिमा आमेन आमेन प्रार्थूया देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं तीर कोरताय तांच्या जिविताच्या सुरगोडीतांनी तूंच तांच्या बोऱ्याक वावुरताय तूं सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजपूत चलयता सासनाच्या हा सासना जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप वादोल मोडानसून सर्वेस्परान जॉबाक जबाब दिलो कुसव्यांतलो सोमदीर जोड जोड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुपांनी गुठलायलो आनी काळोखाच्या फालयांनी रेवंडायलो तेन्ना हांवें ताका शिमो घालो आनी दारवंटे आनी आडांबे गाले तेन्ना दारा भितर ताका कोणें आटापून दवरलो हांवें म्हणलें हांगा पर्यान ये ह्या फुडेशी उतरूं नाका हांगासर तुजी गोरविश्ट लारां फुट्टोली देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो म्हणुया सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो तारवार बसून कांय जाण दर्यांत भोंवताले बायल्या व्हडल्या दर्याचेर आपलो वेपार चलयताले तांणी पळयली सर्वेस्पराची कर्तुत्वां आनी सागोरार ताणें केल्ली विस्मितां जबाब सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो एका उतरान वादोलाचो वारो ताणें उटायलो आनी दर्याची लारां उप्रासोशी केली मळबा पर्यंत ते पावले मागीर खोल सोकला पडले असल्या आकांतांत
तांचेर आयलो कांपेरो. जबाब: सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. तेन्ना आपल्या दोलदीरपणांत सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी तांच्या आटे विट्यांतले ताणें तांकां निवारलें. ताणें वादोल सुरसुरीत वाऱ्या इतलें तोंड केलें आनी दर्याची लारां शांत पडलीं. जबाब: सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. ती तोंड जाली म्हूण पळोवन ते खुशाल जाले. वचूंक सोदताले त्या बोंद्रार ताणें तांकां पावयलें. ताच्या मोगा पासत, मनशा खातीर केल्ल्या विजमितां पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो. जबाब: सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. बागेन पावलून कुरिकारान बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना, कित्याक एकलो सगळ्या खातीर मेला जाल्यार सगळीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवोन जाल्लो त्याच्याच खातीर जिवच्याक तो सगळ्यां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रक्ताचे गोटी प्रमाणे कोणाकूच आमी वळखोनाव. आनी जोरी एकादा आमी क्रिस्ताक मासा रक्ताचे गोटी प्रमाणे जियेताना वळखलो, तरी आसतना आनीक आमी ताका तसो वळखोनाव. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर तो एक नवी रचना. पोरणे गेले आनी आतां सगळें नवें जालें. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजल्लो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. हालेलुया, हालेलुया, सर्विस्पो तुमचे सवे आसू. मार्ग पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. त्याच दिसा सांज जातूच जेजून शिसांक सांगलें, पोलतडी या आनी लोकांक थंय सोडून ताका आसुल्लो तसो ओड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय ओडी आसली. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी ओडे उदकान बरोसो लारां ओड्याचेर फुट्टाली आनी तो वाऱ्याशी उशाचेर न्हिदलो. ताणीं ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटा ते तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाड केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थना? तेन्ना ते जबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा महानी.
जिविताच्या कोश्टा आडकुळ्यामध्ये शांत राव अशी आयचो विशय आमी घेतला. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान जेन्ना कोश्ट येतात, आडकुळी येतात, तेन्ना कोणूच आमचे मदलो अशें तर म्हणीत आमकां शांत राव आमी म्हणटले तूं पिसो. कित्याक आमच्या जिवितान आडकुळी येतात, आमच्या जिवितान वादोड मोड येता, आमच्या जिवितान वायट येता, तेन्ना आमी सगळीं चांबड जाता. आमी सगळे ताचे उपाय धोणू वावरूंक आनी उपाय आमी सोदूंक वावुरता. आनी असले वेळार पयले सुवातेर आमी पावल मारता तें आमी जाणाराशी वेता वो देवाशी वेता. आयच्या ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना सेवा धर्माचेर आयल्याच तीच घडणी जिवितान जाल्ली तुमकां सांगता. एक अस्तोरी आसली, आपल्या जिवितान बरें तिच्या जिवितान चलतालें. ती बरे तरेन इस्कॉलान टिचर आसली म्हणटा शिकयताली, बरे तरेन नोकरी. आनी आमी जाणा प्रायवेट इस्कॉलांनी शिकयतना डिमांड जायते. तिचो घोव हॉटेलान नोकरी करतालो, भुरगो शिकतालो. आनी अशे दीस वेता आसतना एका दिसाक कोवीड आयलें. आमी जाणा 2 वर्सां कोवीड जशी आयली तिका त्रास जावंक लागले. जंय आसली थंयसर तिका ते पिडापीड दिवंक लागले. हे ते लॅक्चर घे, हे ते क्लासी कर, हे ते भुरग्यांक शिकय, ऑनलायन कर, हे सगळें करता आसतना के भाशेन ती निराशी कशी जाली आनी आपली नोकरी सोडून दिवंक तिणें वावुरलें. अशें करता आसतना घोवाची नोकरी बाबा अकस्मात थंयसर तो बेकार जालो. आपलो पूत एकलोच म्हणटच बरे तरेन शिकतलो अशें दिसलें, पूण तो वायट मार्गार वचून ताणें दुसऱ्यांचो वायट आपल्या इश्टांचो सांगात घेवन किरीत भाशेन तो ड्रग्सांक सांपडलो. असलें आसतना ही स्टोरी आयली आनी पाद्रीक म्हणूंक लागली, कित्याक म्हज्या जिवितान हे प्रश्न, कित्याक देवाक दिश्टी पडना, देव नोकळो म्हाका कितें जाता तें. असले वेळार तिका हो प्रश्न घालो, तुज्या बऱ्या, तुज्या हांसत्या जिवितान, तुजें जेन्ना जिवीत बरें चलतालें, कितले फावटी तूं देवाक उलो मारताली काय? कित्याक आयताराच्याय दिसाक तूं दिसपोटी मिसाक नासली ती कोरी, पूण आयताराच्याय दिसाक तूं मिसाक ये नासली. ना फादर, हांव बिजी आसतालें. आतां कसलो तुका कारण आसा देवाशी येवंक? बाबा तरेन चिंतलें, वय जेन्ना वायट येता तेन्ना हांव देवाशी धांवून आयलीं, बरी आसा तेन्ना हांव देवाक विसरलीं. असले वेळार तिणें आपलें जिवीत बदलूंक विचार केलो आनी बदलता आसतना दिसपोटी मिसाक आयली, दिसपोटी बरें कुमसार केलें. आपल्या जिवितान देवाक तिणें पयलो वयलो जागो दिलो. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं हें जबा भाशेन चिंतून आपलें जिवीत तिणें सारलें. आनी शेकी बाबा म्हणून एका दिसाक परतून एकदां ते इस्कॉलान तिका प्रमोशन जालें. तिच्या घोवाक बरी नोकरी जाली आनी तिचो एकलोच पूत बऱ्या मार्गार परतून आपली वाट चलूंक लागलो. मगर बाबा आयचें पयलें वाचप जॉबाच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. जॉब एक भाग्यवंत आनी शांत मनीस, ग्रेस्त आसलो. देवान ताका आशिर्वादान बोल्लो. एका दिसाक सैतान देवाशी वेता आनी म्हणटा, म्हाका तुजो हो शीस जॉब जावो. आनी देव म्हणटा, कित्याक? हांव ताची परिक्षा करता आनी तो म्हज्या ताब्यान जातलो म्हूण हांव तुका आश्वासन दितां. आनी देवान ताका जॉबाक देवाच्या आपल्या ताब्यांतलो देंवचाराक दिलो. देंवचारान ताका जायती पिडापीड दिली. ताचेर सगळें कोश्ट, वादळ, मोड, ताची आसली तितली ग्रेसकाय वेली. ताची भुरगीं बारां मोरून गेलीं, जनवारां सगळीं वेली. आनी बाबा भयणी अशें आसतना ताचे इश्ट जॉबाचे येवन ताका किरीत भाशेन ते फालां मारूंक लागले. ताणी ताका एके भाशेन केळलो आनी म्हणूंक लागले, तुजो देव खंय आसा? इतलो तूं देवाक वाखाणटालो, तुजो देव तुका आतां पळयना काय? जॉबाक ते म्हणूंक लागले, तुजो देव ना, देवान तुका सोडला. पूण देवान आपलो विस्वास देवाचेर दवरलो. इतलें की ताची पोतीन म्हणूंक लागली, देवाचेर शिराप घाल आनी तूं मोर. पूण देवाक बाबा विस्वाशी जॉब रावलो. आपल्या देवान आपल्याक दिल्लें, देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं हें म्हणून ताणें आपलें जिवीत सारलें. आनी शेकी मेरेन बाबा भयणो ताणें देवाक विचारलें, कित्याक काय देवा तुवें म्हजी परिक्षा घेतली?
नायचे वाचप आमकां सांगता देव म्हणटा सगल्या ह्या वायटांत हांवें तुका निवारलो, सगल्या वायटांत परिस्थितींनी हांवें तुका सांबाळलो, सगल्या कश्टांत तुका हांवें बरेंपण दिलें. त्या वेळार तुज्या सांगाताक हांव आसलो. बाबा हें पडून जॉबान म्हणलें वय बरेच वेळार न्हय पूण वायटाच्या वेळार देव म्हज्या सांगाता आसा म्हूण हांवें विस्वास दवरूंक गरज. आनी हो विस्वास दवरलो देखून तो शेकी मेरेन देवाक विस्वाशी रावलो आनी ताका सगल्यो वस्तू देवान परतून दिल्यो. मुखार भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशेंच कितें घडटा. आमी जेन्ना वायट परिस्थितीन आमी भाव भयणीनो आमचें जिवीत वेता तेन्ना आडकोड्या मदें, प्रश्ना मदें, सगल्या त्रासा मदें आमच्या जिवितांत वायट विघ्नां येतात तेन्ना देवाचेर विस्वास दवरूंक आज तोच देव आमकां उलो मारता. कितले जायत आमी उदार मनाचे जाता, कितले जायत आमी उक्ते मनान ह्या देवाक उलो करता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां एक गोडी सांगता. आनी कसली गोडी? जेजू जेन्ना प्रवचन केलें तेन्ना तो किरीत भाशेन आपल्या शिसांक घेवन शिसांनी म्हणलें चल या, आतां तुवें प्रवचन केलें, तुवें हे पोरजेक बरे तरेन सांगलें, पोलतोडी या. आसलो तसोच ताका घेवन गेले. आनी बाबा पोलतोडी वेताना व्हड्यात जेजू न्हिदलो आनी न्हिदून त्या वेळार थंयसर बाबा भयणीनो ल्हारां मारूंक लागलीं. आनी ल्हारां मारता आसतना किरीत भाशेन शीस भियेले, घाबरले आनी जेजूक ताणें उठयलो आनी म्हणलें गुरुजी आमी बुडटा तें तुका कांयच पडूंक ना. दोनी संवसाराचो, दोनी आनी सोडवोंडार सगल्या वस्तूंचो तांचे बरोबर आसलो. आपले भिरांतीन किरीत भाशेन ह्या सोडवोंडाराक ते विसरले. आपले भिरांतीन ह्या सोडवोंडार आपल्या सांगाताक आसा, आमकां तो सगल्या वायटांतलो निवारतलो हे ते विसरले. आनी तांणी ताका सगले आबूजपणान ताका जागयलो आनी म्हणलें गुरुजी तुका कांयच पडूंक ना. दिसता बाबा भयणीनो की जेजूक पडूंक नासलें. आनी जेजू उठलो आनी ती उतरां म्हणली तोंड जा शांत राव. आनी सगलें वातावरण शांत जालें. जिवितांत म्हज्या प्रश्न येतात तेन्ना, जिवितांत म्हज्या आडकोडी येतात तेन्ना, म्हजेर वादळ मोडा येता तेन्ना कितले फावटी हांव देवा सोशी येता काय, देवाक येवन घडयेक हांव प्रश्न घालता काय हे म्हजे वेले वायट सगळें निवार म्हूण. हें वायट येता तें बाबा भयणीनो हांव देवाक सांगता काय सायबा तुवें दिला, तूं दोनी तूं जाणाय म्हज्या जिवितांत कशें वेतलें तें. आज तुका आनी म्हाका हो प्रश्न. म्हज्या जिवितांत आडकोडी येता तेन्ना खरेंच देवाचेर पातयेवन हांव शांत रावतां. म्हज्या जिवितांत जेन्ना वादळ मेळो येता तेन्ना देवाचेर हांव पातयेतां. वो हांव म्हजेच जाणवायेन, हांव म्हजेच बुदीन ताचो बाबा भयणीनो कितें मेळटलो म्हाका ह्या प्रश्नाचो सुटावो करूंक हांव हांगा थंय भोंवतां काय. हांव तळफळटां, हांव सगलोच बाबा भयणीनो म्हज्या जिवितांत प्रश्न आयल्यार म्हूण बेजार जाता काय. वो देवाचेर पातयेवन म्हजें जिवीत सारता. आज आमकां विचार करुया, खरेंच आमचें जिवीत आमी सारता तेन्ना देवाचेर आमी पातयेता. खरेंच म्हाका आडकुडी येता तेन्ना देवाचेर विस्वास दवरता जाल्यार, खरेंच म्हज्या जिवितांत जेन्ना खुशालकाय येता तेन्नाच देव आसा म्हूण हांव सजमता. वो वायटूय देव म्हजेर धाडटा तेन्ना तें म्हज्या बरेपणाक, म्हजे नवसरणीक, म्हजें जिवीत सुफळ करूंक देव हें वायट धाडटा जाल्यार हांव देवाक दिनवासून ह्या जिविताक येतेल्या प्रश्नाक फुडो करून देवाक दिन वासून म्हजें जिवीत सारता जाल्यार उदीक आनी उदीक म्हाका फळां दीक जाता. आयच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया. सायबा आमच्या जिवितांत येतेल्या वादळ मोडांक आमी फुडो करूंक तुजी कृपा आमकां दी. आमच्या जिवितांत येतेल्या प्रश्नांक सायबा तूं आमकां ते सुफोड करूंक, ते सुटावे करूंक तुजी कृपा आमकां दी. कृपेन जेन्ना आमी त्या दुनयाशी वेता, तो दुनिया आमच्या सांगाता आसा म्हूण सजमता, आमकां हाताक हात दिवन तो आमचे बरोबर वाट चलता म्हूण आमी सत मानता तेन्ना सगल्या प्रश्नांक आमी फुडो करूंक, सगल्या बरेपणाक आमी फुडो करूंक, सगले कुशालकायेंत आमी वांटो घेवंक, सगल्या दुखांक आमच्या जिवितांत मिसोड जावंक आमकां तो आदार दिता. तरीच कृपा आमकां मागून घेवया. दर दिसाक वादळ मोड येता तेन्ना आमचें मन शांत धरून सोम्याचेर विस्वास धरून आमचें जिवीत जिवंक कृपा आनी बोड मागून घेवया.
उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक सूर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी प्रितुमीच्या उसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी समावलो आंकवार मरयतान सोलमलो पोस पिलाताकाल ताणें कोस सुसले ताका कुस्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो स्वर्गात चडलो सूर पदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला तुवें तान शिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबीक भोगतांचो एकतार वातक्यांचें भोगसोने कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या जिवितांतले कोश्ट बापाच्या आदीन करुया आनी आमची कांय मागणी वेळार बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आनी अदीक करून आदारी बिस्प साहेब सिमांव हाणें कोश्टा वेळार आपले आदी केलोले पोरजेक फावो ते मार्गदर्शन दिवंक तांकां देवाचें आसणें जावंक आनी जेजूची शांती तांकां दिवंक बापाची मजत तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणिया दोयाळ बापा ही मागणिया. हालींच निवडून आयलोल्या नव्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले आदी केलोले पोरजेक जिविताच्या कोश्टांनी आदार आनी सहकार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणिया दोयाळ बापा ही मागणिया. आमच्या तरणाट्यांनी सगळ्या वायट वेसवांक फाट करून संवसार दाखयता ती वाट न्हय पूण जेजू दाखयता ती वाट धरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणिया दोयाळ बापा ही मागणिया. आमच्या फिरगोजांतल्या सगळ्या कुटुंबांनी कुटुंबीक जिवितांत येतोल्या कोश्टा वादोळां मदें जेजूचे आसणे आनी सांगात आसा म्हूण वळखून घेवंक जेजूकूच तांच्या जिविताचो माज करूंक बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणिया दोयाळ बापा ही मागणिया. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. मोगडा बापा ही मागणी आमी खालतिकायेन तुजे मुखार दवरल्यान आमच्या जिवितान येतोल्या कोश्टांक फुडो करतना आमचे बरी राव आनी तुज्या पुताचेर पातयेवन जिवंक आमकां आदार आनी बोड दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बरयले वेळार गीत घेवया. C14 पेज नंबर 34. C14. So
म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत नाही बलिदान आमच्या हातांत पवित्र सुबेशान सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकाणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर. नशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोगती आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पविहीत बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. बोगो सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवोवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूड भोगूंक आमी बोरवाशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजा आमी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो उगूट पोरगोटुया तुझ्या कुसानी पुनरुज्जीवन करा पोरगे तुमरोका सोलोडे सोम्या संसाराच्या सोडोनारा आमची सोबोको बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोस जाल्यार आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोवडी बापाक सिम्याव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इस्त्यागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक शेंपोर जोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दमलता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जिविताच्या कोश्ट आडकोडीमध्ये दोर दिसाक आमी जेसूक उलो मारतना आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता ह्या प्रार्थनान म्हणटा खरेंच आमी हे आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता काय खरेंच आमची पातकां बक्षोवणे आमी मागता आसतना दुसऱ्यांची पातकां बक्षूंक आमी तयार आसा ह्या वेळार आमकांच विचार करून आमी जायते फावटी प्रश्नांक पडटा तेन्ना आडकुडीक आसा तेन्ना चुकता तेन्ना तेच देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक आनी जो चुकता ताका बक्षोवणी दिवंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थन खोतखोत्यान हात जोडून सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या शे नांव पवित्र जावं शे राज सामकायो तुजी खोशी स्वर्गांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसकार जे खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं मागीर मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेली संवसाराचे पाप काटय आमची काकूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पण तुज्या एका सुतरान म्हाका भलायकी मेळटली
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन आमचे दोळे दाखुया थोडो वेळ जेजू आमच्या काळजान आयला आयचे दिसाचे प्रोश ह्या सुमनाक येतले आडकोड्यो सगल्यो ताका भेटुया थोडो वेळ दोळे दाखोवन जेजूक आमी किरीत भाशेन ह्या वेळार आमचे सगळे दिनवास आमचे प्रोश ताका भेटुया.
उबी रावया प्रार्थया. दोयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या उमळी कुडी रोगताच्या जेवणांत तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोवचें कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें वगत बसुया. गेल्या आयताराक इगोजीन कलेक्शन जालां 30,505 रुपया. येता त्या आयताराक 3 मिसां. पयल्या आयताराक पयले मीस 6:30 वाजता मिसाची मांडावळ करूंक आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सर्कस समुदाय आपो ऑर्चर्ड. दुसरे मीस 8 वाजता मांडावळ करपी लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय बिहायंड NST. तिसरे भुरग्यांचे मीस आनी उपरांत दोतोन. आज खेरीत भाशेन भुरग्यांच्या मिसाच्या दोतोनेची उक्तावणी म्हणटूच ह्या मिसांत सगलीं भुरगीं तशीं आवय बापूय वांटो घेतली. पवित्र संस्काराची बोजवण खेरीत भाशेन आमी बुधवारा दिसा सांजेची 7 वाजतांक आमचे फिरगोजीन करतले आनी शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजतांक जातली. आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस सदांचे परी आमचे इगोर्जेन सोनवाराक इंग्लीश भाशेन 6 वाजता आनी दाबोलीं कॉपेलांत सांजेच्या 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन. किरीत भाशेन 24 तारखेर आमच्या ह्या फिरगोजेंत आमच्या इगोजेच्या आंगणांत सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट सांत जोआंव सेलिब्रेशन्स आसतली. ही 3 वाजता सुरू जातली. सांगला ते भाशेन सॅक्टर लिडर्स जे विभागाचे जे फुडारी आसात तांकां सगल्यो कळोवन येवंक वॉट्सॅपाचेर घातलेल्यो आसात. त्या प्रमाणे तुमी आपल्यो तयारी करच्यो म्हूण तरणाटी मागतात. पयलो सोनवार डिवोशन ऑफ मदर मॅरी आमचे फिरगोजेन जातलो. किरीत भाशेन इमाकुलाद सायबीन सांगला ते भाशेन कोणाक तर खुशी आसा ताणें ह्या पयल्या सोनवाराक किरीत ह्या तेर्सांत उदीक करून पिराचिताच्या मनान वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता. 15 मिनट आमी किरीत भाशेन आदीं फुडें तेर्स करतले. म्हणटूच 6 तारखेर तान कॉमेस जातले आमचे इगोर्जेन सकाळचे 6:30 वाजता. पयलोच सोनवार म्हणटकूच सावियोला आनी सुजी रॉड्रिगीस ही किरीत भाशेन हाची इन्चार्ज कोणाक तर हातूंत भाग घेवची खुशी आसा पयल्या सोनवाराक वांटो घेवंक तांणी फॉर्मां भरची म्हूण मागता. इट इज वर्ल्ड अपोस्टलेट ऑफ फातिमा. किरीत भाशेन हातूंत तुमी वांटो घेवचो आनी किरीत भाशेन तुमी तुमचे देवस्थान मारी बरोबर उदीक आनी उदीक वाडोवचें म्हूण आमी मागता. 28 तारखेर सोंपलेल्या आंतोनियो गामाचे 7 दिसाचे उगडासाचे मीस आमचे फिरगोजेन जातले. आमचे फिरगोजेक बरे देखणाऱ्यांनी देणगी दिल्यान ते भाशेन वी हॅव बेनिफॅक्टर्स फॉर आवर चर्च. डोनेशन्स टू द चर्च 4 बरे देखणाऱ्यांनी 10,000 आमकां दिल्यात आनी 1 बरे देखणारान 20,000 दिल्यात. किरीत भाशेन काडजंतान ह्या बरे देखणारांक सांत फ्रांसिसाचे मोजतीन तांचेर आशिर्वाद पडो म्हूण आमी मागता. सगलीं तांची चिंतलेलीं कामां शांती पाव म्हूण हे वेळार आमी किरीत भाशेन तांचेर आशिर्वाद मागता. गूड सॅमेरिटन फंड आमचे फिरगोजीन आसा. 2 बरे देखणाऱ्यांनी 5,000 रुपया दिल्यात आनी 2 बरे देखणाऱ्यांनी 10,000 दिल्यात. किरीत भाशेन पाद्रीगाराच्या नांवान आनी PPCच्या नांवान आमी तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. उदीक आनी उदीक गरिबां खातीर हो फंड आमी करता तेन्ना तुमी मजूत करतले म्हूण आमी आश्वासनान रावता. थियोलॉजी बुक्स आर फॉर सेल एट चर्च ऑफीस. तेचो प्रायस जावन आसा 200 रुपया. वास्को गव्हर्मेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट किरीत भाशेन तांणी स्कील कोर्सीस आसात 1 वर्स आनी 2 वर्सां. कोणाक तर खुशी आसा एडमिशन घेवची इंजिनियरींग आनी नॉन इंजिनियरींग ट्रेडांनी तातूंत तुमी किरीत भाशेन आपलें एडमिशन करचें म्हूण तांणी आमच्या नोटीस बोर्डार ही जाहिरी मारल्या. किरीत भाशेन वचून तुमी पळोवची. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सांत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचे दोबाजीक दाखोवणेक आनी उत्सवीक वर्साक मागणे. सगलीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळा काळी तूं मनशाक आपयताय आकारताय आनी पाटयताय. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदो तिरावन
ताचे मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताचे रेलिकेचे दोबाचीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बळान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोधीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगोटणारा आमकां कोर. आमेन. तुमच्या गायनाचे जाल्यार हे बावडो मागडे आसा. दुसरे फावटी मिसाक येता तेन्ना गायनाचे जेल्यान आसा ती उगडून तुमी करची म्हणून मागता. शमता गीत घेऊया. W14 पेज नंबर 270. W14.